Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Do you think it is appropriate? That I think you can ask him tomorrow. Maybe I am also part of it. I cannot comment. हांव कमेंट करीत जाल्यार हांवूय आसूंक शकता त्या लिस्टार. No, I remember. 50% म्हणजे खूब जाता ते. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, जे आमचे आयज आमदार आहले 13, ओरिजिनल 13 आहले, मागीर 13चे जाले 27. आतां 27 50% म्हणजे खूब जाले ते. बट 13 आमदाराची टिकेट कट जाता अशें तो म्हणटा. तितून हांवूय आसूंक शकता. So हांव हो आन्सर दिवंक शकना. Because I remember last time you also spoke to Parrikar when he was there. Like certain ministers should not get. 2016 हांवें सजेशन दिल्लें. ते खातीर आमी पडले न्हू, 13 येयले. So all those MLA, those ministers lost. So now they will take a decision. I cannot comment on it. आनी जे कोणाक घडना तांकां आमी फ्री ट्रॅक्टर दिता. तो एक उरला आमकां. आयज तुमी कलंगूटान खंय खंय हार्वेस्टिंग सगळे खंय नागवा हार्वेस्टिंग मशीन इनॉग्रेशन जाता, आरपोरा जाता, मागीर कलंगूट जाता. सगळे कडेन आमी जे आयज ट्रॅक्टराक डिझल सबसिडी ट्रॅक्टर आमी ऑलरेडी दिल्ले आहा हांगासर डिझल सबसिडी कलंगूट पंचायत. पूण डिझलाची सबसिडी मेळपाक जाय. जे भशेन आमी बोटकारांक दिता, फिशरमॅन कम्युनिटीक आमी पेट्रोल सबसिडी म्हणून दिता एवरी इयर, ती फार्मरांक डिझलाची सबसिडी म्हणजे फार्मरा कोण तरी एक फार्मर आपलो ट्रॅक्टर चलयता आनी सगळ्या लोकांक तो ट्रॅक्टर दिता आनी तो पयशे घेता तेंचे. आतां तेणें पयशे एक्स्ट्रा घेवचे पडटले कित्याक डिझल म्हारग जाल्ले आहा, 100 रुपया क्रॉस जाल्लो. सो त्या खातीर सरकारान डिझलाचेरूय सबसिडी दिवची आनी ही सबसिडी लोकां कडेन पावची. हे आमचे रिटन सबमिशन आसतले टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड ऑल्सो टू द फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आहा की हार्वेस्टराची सबसिडी सगळे जे भायरसून येतात हार्वेस्टर मशीन घेवन तांकां फारीक करता कोण तरी एक क्लब, जो हार्वेस्टिंग क्लब आसता, फार्मर्स क्लब आसता, तो फारीक करता. तांकां एक क्लबाक म्हाका दिसता एक 20-25 लाख उरल्या येवपाचे. एक 10 लाख दिल्या, थोड्यांक कंप्लीट फारीक केल्ले आहा, थोड्यांक उरल्या पयशे दिवपाचे. तेंचे पयशे म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन ही असेंब्ली जाली तशीच सरकारान दिवचे. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक उगडास करतलो की फार्मराची सबसिडी ही पयली दिवपाक जाय, सगळ्यान पयली. द फार्मर इज आवर फावंडेशन. ते गोंयान जेन्ना आदी धंदो नासलो तेन्ना फार्मिंगाचेरूच लोक जियेताले. फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्युपेशन. आतां ऑक्युपेशन स्लोली बदलला आनी दुसऱ्या हितूनसून गेल्ले आहा, ट्युरिजमान गेल्ले आहा आनी बाकीच्या हितून गेल्ले. बट फार्मर जे आमचे फावंडेशन आहले ते इसरोंक जायना. फार्मराची सबसिडी 3 म्हयन्या भितर दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. वेन आवर मिटींग वॉज गोईंग ऑन ऑफ गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ही हॅड सेड दॅट ओनली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन will take care of the wet and dry garbage everywhere, and that is why we are building plant in South Goa. We are going to build a plant in Baingedi. Then biomedical waste treatment plant we have built in association with biotech company. So this is the work what we have to do. Now beach collection was forcefully taken by tourism department. And that time I had requested Babu that you won't be able to handle it. He's a good minister, a good friend of mine, a good colleague in the assembly. But they don't understand that it has to go together. Collection and treatment goes together. It is not the subject matter of the tourism department. Tourism department जो तर म्हणटा बीच क्लीन करूंक जाय जाल्यार आख्खें गोंय तेणीच क्लीन करूंक जाय. कित्याक क्लीन करूंक जाय? ट्युरिस्ट जे येता ते सगळ्याक भोंवंक जाय. सो ताका एक सेपरेट डिपार्टमेंट केल्लो आहा आनी हे सिरियसली सीएमान घेवपाक जाय आनी फुडल्या फावटी जे आहा ते चेंजीस करून हाडूंक जाय तेजेर. दॅट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ओन्ली वील फ्लोट अ टेंडर टू कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द बीच. हे आमचे जाल्ले आसले डिसिजन, पूण लास्ट मिनिटाक आमच्या एक्स सीएमान काडून ते ट्युरिजमाकूच दिलें. तुमीच घाला म्हणून टेंडर. बट आतां तेंचे कडेन ते जायना मॅनेज. ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतले ऑफिसर येवन ते चॅक करूंक सोदिना वेदर द collection is done or not done on the beach.
though KCIC is doing a good job, but there is always a littering on the beach which is continuously happening. Tingasur fine marpak जाय आमका right ha fine marpak solid waste management corporation, so they are not finding anybody who is littering the beach. So ते मातशे strong जावंक जाय. Kandoli, if you see in the village there is no garbage, but if you see on the beach there is. So that is why he said that people are doing collection on their own. This has to be addressed properly. There is a corporation, there is a management for this, and we need to only transfer it to this management. आणि हे जाग्यार घालचे various हायकोर्ट पिटिशन्स वर फायल्ड आणि तेजेर निर्णय सरकारान जे एफिडेविट फायल केला, वी विल टेक केअर ऑफ द स्टे कॅटलॉग. हेचेर म्हाका दिसता सरकारान बेगीतले बेगीन जाता तितले बेगीन सोल्युशन हाडचें. एंड द सेंट्रल कमिटी विल टेक अ डिसिजन. I cannot comment. I may be one of the 13. I may be one of the 13. Why do you say that? 50%, no? It's a big number. He said non-performing. So some people say I'm non-performing. I cannot comment on my performance. My performance has to be commented by the people, not only people of my constituency, other constituencies. So if I am one of them, my ticket also may go. Michael is out of. लोकांची ticket घेऊन बसता. हा ticket खूप आणि लोक देताला ticket. In case you are not getting a ticket, you have plans to join any other party? See, now so many parties are come in Goa and they are searching for candidates. So 13 जे कार्ड जातले ते खंय तरी वयतलेच. Nobody will sit at home. हांव हा तितून जाल्यार आमी खंय वयतले नाल्यार लोक सांगता थिंगा बसप. लोक सांगता तेजेर हात. It is not my decision. The people will decide where I should contest if I am denied a ticket. Sir, tomorrow Amit Shah is arriving. So any idea about his purpose of his visit? He is coming to inaugurate that forensic Lab. not lab, foundation of the forensic college. And also the present one which temporarily is being started. So he will inaugurate that, lay a foundation stone for a new college, and then party meeting is there.